त्यांच्या वतीन जो हांगासर पाळेवाड्याचे भुरग्यांनी जो आपल्या मेहनतीन काम धंदो सगळे सोडून गोष्टी असलेले घाण पळोवन तेंच्यांनी जे आज काम करतात तो कचरो जो उखलला तो एक्च्युअली म्हाका सल्ला दिसता कारण ह्या पंचायतीन खंय तरी गोष्ट घेवपाक जाय असल्या कारणान किंवा ते पंच कोण तरी आसा तो तर अशे गोष्टी जेन्ना घडटात तेन्ना ह्या कोरगांवचो एक तो बरो कोरगांव म्हणजे एक परत ह्या बरे असल्या म्हणजे क्लीन असणारो एक गांव अशा गांवांत जर अशे गोष्टी जर घडटात जाल्यार आमचो जो प्रतिनिधी सैन्याचो जो आसा त्यांनी अशे पंचायती सारख्या असल्या गोष्टी दाखोवन दिवपाक जाय आसले आणि आज भुरगे जे इतले मेहनतीन जे काम करतात ते कितले तांकां अशे वायट दिसता आसतले हे रस्त्यांनी वयता ती घाण पळोवन म्हणून तेंच्यांनी आयच्या दिसा ह्या गुढी पाडव्या दिसा जो तेंच्यांनी आयज आपलो कचरो उखलपाचो आपले काम धंदे सगळे सोडून हे जे तेंच्यांनी केलेले आसा तांकां खरेंच हांव म्हाज्या तर्फे तर तांकां सॅल्यूट मारता कारण असलो जर घाण उखलपा खातीर कोण येयनात पण त्यांनी आपली स्वता मेहनतीन आपले काम धंदो सोडून जे केलेले आसा तांकां हांव खूब धन्यवाद म्हणटा आणि तेंच्यांनी आपले अशेंच काम फुडें व्हरपाचें की स्पोर्ट्साच्या बाबतीन असो नाल्यार आनी अशें काम असो तेंच्यांनी काम करपाचें आणि लोकांनी पळोवपाचें की हेंच्यांनी जे काम आयज केलेले आसा ते लोकांनी सुद्दां पळोवन अशेंच आपल्या गांवांत स्वच्छ करपाचें ही माझी इच्छा. साहिल लेवन स्पोर्ट्स क्लब तर्फे आम्ही एक प्रोग्राम आज ऑर्गनायज केल्लो. आमच्या आजूबाजू सगळे येता वयताना आमकां तर दिसतालो ते सगळ्यांनी भुरग्यांनी ठरयलां की सगळे एक येवया आनी सगळे रस्ते क्लीन करया. तसंच आमकां गरज आसली म्हणून आमी आमच्या पंचाक दिवाकराक सांगला आनी तो आमच्या एका उतराक सकाळी फुडें आमच्या येयलो म्हणून ताका आमी थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे भुरगे हेच्या फुडें सुद्दां गांवांत खंय गरज आसा कसल्या कामाक जर खंय पावंक जाय सायलो लेवन स्पोर्ट्स क्लब पाळेवाडा कोरगांव हे सगळे भुरगे सदींच उपस्थित आसतले. आमच्या पंचाक रिक्वेस्ट करता की तेणी हेच्या फुडें सुद्दां आमकां कसली गरज आसा जाल्यार आमच्या फाटल्यान तेणी रावपाचें आनी आमी उलोवप मारलेल्या फावटी आमच्या फाटल्यान तेणी रावपाचें. सगळ्या भुरग्यांक सकाळी फुडें बेगीन उठान खंय येवन केल्ल्या बद्दल सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू.